ब्रेस्तारासावन सगळीं हॉटेलां सुरू करपाचो सरकारान निर्णय घेतला. ह्या खातीर 250 अर्ज आयल्यात. सगळ्यांक मान्यताय दिल्या. गोंयांत येवपी पर्यटकांनी पयलीं हॉटेलां बूक करपाक जाय आनी हॉटेलां पर्यटन खात्या कडेन रजिस्टर आसपाक जाय. चॅक नाक्यार पर्यटकांच्या कोविड-19 दाखल्याची तपासणी जावपाक जाय म्हण पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार उलयला. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. ट्युरिजम स्टार्ट करपाचें हितून कितें प्रयत्न आसा? ट्युरिजमाचो आमी फाल्यां सावन हॉटेल जी इंडस्ट्री आहा हॉटेल्स ते आमी स्टार्ट करपाक ऑल हॉटेल्स. आतां कमीत कमी 250 एप्लिकेशन आमकां आयले. तांकां आमी मान्यता दितले. कॅबिनेटान एक डिसिजन जालें की ती हॉटेलां चालू दवरतात. आतां हॉटेलां चालू दवरतात ट्युरिस्ट येवपाक जाय. ट्युरिजम म्हणटे ट्युरिस्टाचें आसाच हें जालें. पण म्हाका आतां एक आमकां भंय की एअर तर अजून चालू जावना. सगळ्यो लोक येवपाक लागले जाल्यार रोडवेज चड येतलो. रोडवेज येतलो आनी रोडवेजा खातीर येतलो जाल्यार तांकां आमी एंट्री पॉयंट जे आहा थंय आमी सॉफ्टवेअरचेर सगळ्यो मेसेजी तांकां वयतल्यो सगळी कितें कंडिशन आनी कितें आहा तें. पण एंट्री पॉयंटाचेर आमी तांकां पयलीं टेस्ट केला जाल्यार पळयतले. 24 hours तेंचे कडेन सर्टिफिकेट आसपाक जाय की टेस्ट केल्ली. टेस्ट करूना जाल्यार आमी डायरेक्ट ताका हॉटेलाक धाडटले. आमचो टेस्ट जातलो आनी ताचो रिपोर्ट नेगेटीव आयल्या उपरांत तांकां भोंवपाक मेळटलें. पूण 24 or 48 hours 48 hours पूण ती बेगीन करपाक आमी पळयतात. 24 hours मेळपाक एक तेंची आसतली तेजेर आमी तांकां एलाउड करतले. एक आमची आसतली आनी ती बेगींतल्यान बेगीन दिवपा खातीर टेस्ट रिपोर्ट तो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी ताका ती मेळ्ळ्या उपरांत ताणें मागीर गोंयांत भोंवपाक जाता. पूण तेंची सर्टिफिकेट घेवन येयला तर हिंगा टेस्टिंग ना एकच टेस्ट तेंची समज तो थंयसरल्यान टेस्ट करून येयला सर्टिफिकेट घेवन येयला जाल्यार ताका एलाउड आहा. हिंगा टेस्टिंग जावचें हांगा टेस्टिंग जावचें ना. ती थंयच्यान येता ती टेस्ट कितल्या दिसाची आसूंक जाय पयली? तेजी 24 hours ट्रॅव्हलिंगान मदीं खंय पॉझिटिव्ह किंवा इन्फेक्ट जाल्लो जाल्यार येता आसतना वाटेक 24 तो नेगेटीव आसतलो. इज इट 24 hours or 48 hours? 48 hours न्हू ती. पण तेजी ती व्हॅलीड आसपाक जाय न्ही. 48 hours व्हॅलीड म्हणून सांगला न्ही रे. ना 48 hours 40 hours ती व्हॅलीड आसपाक. आनी समज टेस्ट करून येवना जाल्यार हांगा आमची दितले ते.